कशी आसात सगळी? बरी आसात न्ही? बरीच रावात, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसात, एकदम मस्त अशी. तर आयज संडे आणि सकाळची न्ही आता 11:15 11:30 सुमार जाली. आणि आयज परत एक संडे येयलो, तो बीन तुमी म्हाका घरा कडेनच पळयता. खूब टायम जालो, खूब तेंप जालो, खूब अशे संडे येवन गेले. आमी न्हू खंय वचप जालेंच ना, खंय वचूच ना. अशें चिंतता की चल ह्या संडेक खंय पावूना आनी नेक्स्ट संडेक तरी खंय या अशें म्हणून. बट खंय वचप जायत ना. तुमी तर पळयल्या फाटले कितले संडे अशे जाले ज्या संडेक हो घरा कडेन आसत नाशिल्लो. आनी मुद्दाम न्ही हो मनीस मुद्दाम एवरी संडे कितें ना कितें आपल्यालें काम जें आसा पळय न्हू तें प्लॅन करता. आयज आसा घरा कडेन, बट फाटले खुबशे संडे जाले ज्या संडेक हो खूब बिजी आशिल्लो. मागीर खंय वचप जायत ना, कामाय बी सोडून वचपाक बरें दिसना अशें म्हणून मागीर खंय भोंवप बिवप कांयच जालें ना. कितलो तेंप जालो खंय गेलीच ना अशें. आतां गेली ना हेजो अर्थ असो ना की खंयच वचूना, घरानूच आसा अशें ना. खंय जे कडेन खंय खंय आमी गेल्या पळय न्हू तें कितें ना कितें काम, गृहप्रवेशाक म्हणून गेली, मातशे हेका म्हणून गेली, मार्केटान वचप, शॉपिंग तेंच अशें मुद्दाम जर स्पेशल इल्लोसो टायम काडून आमी खंय पर्सनली भायर गेली अशें जालेंच ना. एक्चुली ह्या संडेक न्ही आमचो प्लॅन आशिल्लो असो खंय वचपाचो अशें म्हणून चिंतलेलें. कितें रे, ह्या संडेक आमचो प्लॅन आशिल्लो एक्चुली असो की खंय या अशें म्हणून चिंतलेलें. ताका लागून हांवें एका पयलींच सांगलें की ह्या संडेक तूं कितेंच काम दवरिनाका अशें म्हणून. सो ह्या संडेक कांय काम बी नाशिल्लें ताका, आनी कसो बारीकसो एक प्लॅन करया आनी या अशें म्हणून चिंतलेलें. बट जालें कितें जाणा, आयज म्हणजे आयज संडे न्ही, आयज आमच्या हांगासर आसा कृष्णामुर्ते कडेन सत्यनारायणाची पुजा आनी महाप्रसाद. सो ताका लागून आयज प्लॅन कॅन्सल जालो आमचो. म्हळ्यार बरें जायना न्ही. आतां आमकां खबर आसा सत्यनारायणाची पुजा आसा, महाप्रसाद आसा. महाप्रसाद वेगळी गोश्ट, महापुजा आसतली आयज. म्हळ्यार आरत्यो बिज्यो करता पळय न्हू त्यो तश्यो. तें सगळें आसून आमी वचप बरें जायना. डेली आमी वताच इतलो टायम काडून देवा खातीर म्हणा जावं आमच्या खातीर अशें म्हणा, पण वता आमी डेली भायर सरताच देवा फुड्याक. आनी आयज मुद्दम कित्याक या का म्हणपाक लागलो हो. एक्चुली म्हाजो प्लॅन आशिल्लो या अशें म्हणून, बट हो म्हणपाक लागलो नाका आयज मुद्दाम जावन अशें वचपाक नाका अशें म्हणून. सो ताका लागून आयजोय बी प्लॅन कॅन्सल जालो. आनी आसा आतां घरा कडेन 11:30 सुमार जाल्या. आनीक पुजा स्टार्ट जाली. हो आशिल्लो थंय, सकाळीं गेल्लो आतांच आयला. आनी पुजा स्टार्ट जाली म्हळ्यार सत्यनारायणाची पुजा आसा न्ही. सो ती पुजा स्टार्ट जाली. मायकार बीन लायट अशें आयकूं येता. मागीर 12:30-1 सुमार आरत्यो आसतल्यो. तेजे नंतर जेवण आसतलें. सो हांव 12:30 सुमार बी वतलें. थोडेशे क्लिप जे आसा पळय ते शूट करून दाखयतलें तुमकां. जेवण आसतलें, जेवतली बी आनी येतलीं. आयज एक्चुली संडे. म्हाका कोता येता वॅज, एकाच रातचें मागीर सुशेगाद नॉन वॅज जेवपाचें. तर आतां थंय वतली. साडी बी जी आसा पळय तें सगळें हांवें काडून दवरलां. सगळें केलां. आयज जेवणाचें बिवणाचें टेंशन ना. सो ताका लागून हांवें कितें केलें, बाकीचें जें कितें आसा पळय न्हू कामां ती सगळीं केलें. तुमकां हांगासर सगळें क्लीन आनी हें अशें दिसतलें. सगळे आजूबाजूचे दिवाळेक म्हणा, दिवाळेच्या निमतान जें कितें काडलेलें पळय तें काल तुमकां खबर आसा न्ही, बेजार येता करून कांयच करूं नाशिल्लें. आयज सकाळ फुडें उठलें, सान्न मारून घेतली घराक आनी सगळें जें कितें आसा पळय तें सगळें जाग्याच्या जाग्यार दवरून काडलें. चवय म्हणा, देवाचें आयदनां म्हणा, जें कितें फाटल्यान कर्टन जावं तें कितें डेकोरेशनाचें जें कितें काडलेलें पळय सगळें टाकटीक करून जाग्याच्या जाग्याक दवरलें. मागीर एकदां जर उरलें न्ही तें, मागीर तें पळोवन चड बेजार येता की हें काम करपाक जाय म्हणून. सो ताका लागून म्हटलें आनी कांय करचें ना, पयलीं तें काडून दवरतलें अशें म्हणून. मागीर ब्रेकफास्ट बी सगळो लेट केला आयज आमी. न्हावन धुवन जाली. हो देवाची पुजा बिजा करून सकाळीं गेल्लो बेगीन. आयज ताणें ब्रेकफास्ट करचे पयलीं बी न्हावन देवाची पुजा केली आनी ब्रेकफास्ट करून हो हॉलान गेल्लो. जस्ट आतांच येयला 1 10 मिनटां. सो आयला आतां भितर आसा. आपल्याला आतां परत वचपाची तयारी करता. हे कपडे ते कपडे करून. हांवें म्हाजी साडी बी ऑलरेडी सकाळ फुडेंच काडून दवरली. सो सिंपल अशी साडी न्हेसतलें. एक्चुली साडी न्हेसपाक जाय अशें म्हणना, डेली आमी ड्रेस घालून वतात न्ही तशें बेश्टे आरत्यांकूच वचपाचें आनी जेवपाचें. आमचें कांय थंय हें ना. बट स्टील आयज हांव साडी न्हेसतलें. आयज म्हाजो साडयेचो मोड आसा. सो ताका लागून एक सिंपल अशी सामकी सादी आनी सिंपल अशी लायट वेटेड साडी काडून दवरल्या. ती न्हेसतलें. दाखयता तुमकां. मागीर एकदां साडी बी न्हेसलें, रेडी बी जालें न्ही, मागीर आनी कांयच करपाक मेळना. गडबड जाता. आनी कितें जाता, हांव भायर सरता आनीक भायर येता म्हणल्यार हो गाडी घेवन रस्त्यार रावल्लो आसता. मागीर फोटोय काडपाक मेळना आनी कांय करपाक मेळना. ताच्या पयलीं तुमकां साडी दाखयता. सिंपल अशी साडी. हे पळय हांगासर आपली तयारी चालू आसा. हांवें सांगलो कुर्ता घाल म्हणून, ना खंय हे घालता खंय वायट शर्ट. मूड बी लायक
तेंगेलो अशें म्हणून व्हायट कॉमन आनी शर्ट पळय तो व्हायट म्हणल्यार कसो दिसता तो हेजेर आनी लायटीच तसं लायटीच असो आनी कॅमेरान म्हणल्यार मोबायलाचेर चडूच ब्रावन असो दिसता सामको तो न्ही लॉन्ड्रींतल्यान धुवन हाडलेलो ड्राय क्लिनिंगा दिल्लो व्हायट शर्ट सो ताका निळ बी कांय घालना न्ही म्हणटा सामको असो डल असो दिसता आनी मोबायलाचेर तो सामको जसो तुमकां दिसता पण एक्चुअली इतलो बी डल ना तो कलर कॅमेराचेर सामको दिसता आनी ग्रीन पॅन्ट घालता ती ना ब्रावन कलर तुगेली बेल बॉटम बरें दिसतलें सो आनी ही म्हाजी साडी हांवें ही साडी काडल्या आयज हांव ही साडी न्हेसतलें म्हाका ती सिल्काच्यो जावं बॉर्डरीच्यो साडयो त्यो न्हेसपाक बेजार येता आयज म्हाजो लायट वेटेड साडी न्हेसपाचो मूड आहा साडी न्हेसपाचो मूड आसाच बट लायट वेटेड अशी सो ही चिकन न्ही कितें म्हणटा लेसीची साडी काडल्या हांवें चिकन खायना आमी चिकन न्हय लेसीची ते कशें करून सकल न्ही हाफ साडयेक वायट पर्स आसा सो ही साडी आनी एक्चुली न्ही ही साडी हांवें लग्ना कडेन घेतलेली जाली 3.5 वर्सां एका 4 वर्सां जावपाक येयली बट आयज जी हांव साडी न्हेसता पळय ती सेकंड टायम न्हेसता आनी एकदां न्हेसलेले फर्स्ट टायम नवरात्रांक पिंक कलर आशिल्लो त्या दिसा मागीर न्हेसूच नाशिल्लें आतां सेकंड टायम न्हेसता खुबश्यो अश्यो साडयो आसा ज्यो हांव आजून न्हेसूना अश्यो बीन खूब साडयो आसा म्हाजे कडेन हो तेजेर ब्लावज आसा पळय न्हू तो मिसमॅच करून घालतलें हांव ब्लॅक कलर कित्याक की साडी बी जी आसा पळय ती लेसीची आनी ब्लावज बीन असो लेस ताका लागून एक्चुली हेजेर न्ही सेम ब्लावज आशिल्लो सेम कलर म्हाका आतां आवडुना ताका लागून हांवें स्टीच करुना हांव हो ब्लावज घालता तेजेर हो म्हाजो सारको हो ब्लावज म्हटल्यार खंयच्याय साडयेंचेर वयता तो सो ही साडी न्हेसता हांव पयलीं आमी क्रिकेटीची एक कॉमन मनीस खेळटालो खबर आहा मनीस कमी जाता म्हणून हे टिमी ते टिमी आयकलें एग्जाम्पल पळय कसलें दिलें तें सो तूं कर तुजें हांव मागीर पळयतां रेडी जातकीर हें करतलो रे फोटो काडटलो जावं व्हिडियो करतलो फोटो काड व्हिडियो करपाना एक लूक दाखोवपाना म्हागेलो दाखयता खंय पळोवया मागीर न्हेसतकीर दाखयता तर तुमकां चला आनी थोड्या वेळान रेडी जाता आनी मेळटा मागीर रेडी जालें हांव ही पळयात म्हाजी साडी हो आसा भितर आयज म्हाजें फर्स्ट जालें भायर सरून आनी हांव हेका खूब टायम वेट केलो हो भायर सरता म्हणल्यार हांगा बटन लायता थंय फोल्ड करता हें करता तें करता म्हणल्यार खूब टायम जालो सो हांव रेडी जालां जस्ट तुमकां एक म्हाजो क्वीक असो लूक दाखयता पळयता व्हिडियो काडटा काय फोटो काडटा तो आनी तुमकां दाखयता आनी हांगच्यान भायर सरता टायम कितलो जालो 1:45 सुमार जालें 12 वचपाचें मनीस हांव 1:45 जालें तरी घरा कडेनूच आसा एक व्हिडियो लूक दाखयत रे म्हाजो सो ही जी साडी आसा पळय न्हू ती हांवें लग्ना कडेन घेतलेली ऑनलायन घेतलेली साडी जस्ट एक अशी सिंपल अशी साडी जाय म्हणून आनी तेजेर सेम ब्लावज आशिल्लो तो हांवें स्टीच करुना सो हो ब्लावज म्हागेलो ऑलरावंडर खंयच्याय साडयेचेर सूट जाता तो बाबडो तो आनी सिंपल कांयच घालुना कांयच करुना एक ती वॉच एक ती कांकणां इतलेंच आनी जालें आनी हेचो लूक कांयच ना व्हायट शर्ट आनी ती ब्लू पॅन्ट आनी हो तेचो पयलींचो कॉमन लूक हो पयलीं एवरी टायम तुमकां हो व्हायट शर्टाचेर पळोवपाक मेळटा आतांच तरी लग्न जाल्यार मातशी लायफ तेगे कलरफूल जाल्या नाल्यार ब्लॅक एंड व्हायट जिंदगी तेगेली सो टायम पळयात 1:45 जाले वता आमी आतां दार बंद करताले पुजा न्ही चालू आशिल्ली दिसता आतांच मातसो मायक बंद जाला न्ही रे इतलो वेळ आयको येतालो मायक लायिल्लो तो म्हळ्यार मंत्र बी म्हणटाले आतां सद्याक बंद जाला सो वता आतां आरत्यो आसतल्यो पळयता थंय कशें कितें कितलें शूट करपाक मेळटा पळय तशें तें तितलें तुमकां शूट करून दाखयता
जेवण इतलें मस्त आनी इतलें टेस्टी आशिल्लें जाणा. तुमकां फोटो दाखयल्लो न्ही हांवें, तुम्ही पळयलाच आसतलो. तुमकां एक फोटोज न्ही बारीकसो क्लिप बी शूट करून दाखयलो. पण मस्त जाल्लें आयज जेवण. टेस्टी आनी स्मेल बरो येतालो सारको जेवणाचो. कमी आयटम बट बेस्ट जाल्लें जेवण. जेवन बी आयलें हांव एक अर्दवर जालें दिसता हांव येवन. हो येवना अजून, म्हाका हांगासर सोडून गेल्लो. येतलो थोड्या वेळान. हांव गरमी जाता थंय आनी खूब गर्दी आसा आनी लोक जेवपाक बेयत आशिल्ले न्ही. सो पळोवया हो केन्ना येता तो. सद्याक हांव चेंज बींज करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां थोड्या टायमार रेस्ट बी करून मागीर सुसेगाद. सो पणटी लायिल्ल्यो आयज. पणट्यो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो बेगीन पेटयल्ल्यो. पळयात अर्द्यो जाल्यो पणट्यो. वात बी सगळी काळ्यो जाली. वारो मारलो न्ही भायर सगळें काळें जावन वता आनी वाज बसून न्ही सगळीं जळोन भितर पावता. आनी हो पळयात हांगासर पडवलां. आयज ना मरे तूं दीस बरें. कितें करपाक रानू गेल्लो हॉलांक. सकाळीं गेल्लो मागीर येयलो तो. दनपारां मागीर गेल्या. शर्ट बीट आयन करून हें करून मागीर दनपारां रेडी जावन गेल्या. आनी मागीर म्हाका ड्रॉप केलो आनी परत गेलो. मागीर आतां येयलो तूं आनी आतां परत रेडी जावन बसला. आतां खंय वयता. कामां वयता. कसलीं कामां रातची. आनी आतां टायम पळय 6:45 जाली आनी आतां कामां वयता खंय तो. आनी हांव आतां रेडी जालेंच ना. हेच ते पन्नेले कपड्याचेर आसा. म्हाका कितें कामां लायता आनी आपूण सामको तयार जाता आनी बसता किंग असो. म्हाका वात लाय म्हणल्या आनी आपूण सगळें रेडी जावन बसला. आनी काल बी तसोच. काल न्ही पळय लक्ष्मी पुजन दिसा बी म्हाका तसो म्हणपाक लागलो. आपूण न्हावन रेडी जाता तूं तुगे काम कर. हांव रांगोळी घालपाक हो न्हावन कुर्ता बिर्ता घालून येयला. मागीर हांवें कांय तयारी जाली ना पणटी बिंटी वाती बिती घालून. तेन्नाय तशेंच केलं म्हाका. चल आपूण बसला तयार जावन आनी म्हागेलें तोंड बी पळय कितें जालें तें घामान. जस्ट न्ही उदो देवा वात बी लायली. माक कॉल केलो आनी फोनार उलयता म्हणल्यार घाम येयलो भायर सामको. उदोच्यान न्ही बरो वारो मारतालो वात लायले तेन्ना. आतां वात बी वारो बी कांय ना. वात बरी थंड पेटा. उदो पणटे बी अशें जाताले. हांव आतां रेडीच जालें ना. आपूण रेडी जाला आनी तुमी म्हणटले आतां इतलें लेट 6:45 जाली आनी आमी खंय वता काय म्हणून. सो आमी न्ही आतां हॉलांक वता. एक्चुली हे ना आरत्यो बीन ज्यो आसा पळय न्हू त्यो दनपारां जाल्यो. आतां रातच्यो आरत्यो बी कांय ना. सत्यनारायणाच्यो पुजा आशिल्ली आरत्यो आशिल्ल्यो. सो त्यो न्ही थोडेशें शूट करून तुमकां दाखयलें. भूस आशिल्ली भूस महाप्रसाद. सो तें सगळें करून येयलें आनी मागीर बी हांवें चड कांय शूट केलें ना सांजचें. हो मागीर गेलो. हांवें काम आशिल्लें तर हो गेलो मागीर. तर हांवें मातशें कांय तेजे नंतर हो गेलें की ना कांय शूट करूंक ना. चेंज बींज केलें आनी ओग्गी बसून रावलें. बेजार येयलो म्हाका. सो आयच्या दिसाक चड कांय शूट करूं ना. आतां म्हटल्यार वता न्ही सो एक तुमकां बारीकसो अपडेट दिवया आनी मागीर म्हणल्यार कंटिन्यू करया हो व्हिडिओ जो आसा तो. जालें हांव पटपटीत रेडी 5-10 मिनटां भितर. ड्रेस घातलो. हो हांगाच बसून आसा मोबायल घेवन. आनी एक गोश्ट शेअर करपाची म्हटल्यार न्ही गोश्ट अशी न्ही एक बारीकशी स्टोरी जी आसा पळय न्हू ती तुमच्या वांगडा म्हाका शेअर करपाची आसा. एक्चुली ती स्टोरी जी आसा पळय न्हू ती मातशी डिमांडींग आसा. रिक्वेस्टेड आसा. म्हाका न्ही म्हाज्या एक सबस्क्रायबरान रिमायंड करून दिली. हांवें पयलीं एकदां सांगतलें म्हणून. सो तीच न्ही तेणें म्हाका रिमायंड करून दिली. हेका खबर ना हो हितून पडलो रानान पावलो कितें येवं गा म्हणून. सो तीच सांगता तुमकां 1 मिनीट. एक्चुली गोश्ट अशी की ना एकदां न्ही पयलीं हांवें अशेंच डेली व्लॉगिंगाक एक दीस अशें म्हटलेलें कितें तरी टॉपीक येयल्लो आनीक मार्बल घालपाचें न्ही आमचें एक्चुली प्लॅन नाशिल्लो. बट तेजी एक वेगळी स्टोरी आसा ती हांव तुमकां म्हाजी लव स्टोरी जेन्ना सांगतलें पळय न्हू त्या दिसा सांगता अशें म्हणून सांगलें. बट लव स्टोरी ज्या दिसा सांगली पळय न्हू हांवें त्या दिसा हांवें तो पार्ट जो आसा पळय तो एक्चुली शूट केल्लो आमी न्ही रे. त्या दिसा आमी तो शूट केल्लो. बट लव स्टोरी जी आसा न्ही खूब व्हडली जाताली. 40 मिनिट्स प्लस जाताले तेका. सो ताका लागून हांवें तो पार्ट जो आसा पळय तो डिलीट केलो. आनी त्याच दिसा म्हाज्या तेच सबस्क्रायबरान म्हाका एक म्हळ्यार त्या दिसांनी त्या म्हाज्या सबस्क्रायबरान जावं व्हिवरान म्हाका कमेंट केलो की ना तुवें लव स्टोरी दिसा सांगता म्हणलेलें हांव सांगूं ना अशें म्हणून. सो ताका हांवें त्या दिसा सांगलें की ना नेक्स्ट व्हिडिओन सांगता म्हणून. बट सांगपाक कांय मेळ्ळेंच ना. एक तर म्हाजी खूब धांवपळ जाली. व्हिडियोज खूब व्हड जाताले जावं कितें ना कितें कारण आसतालें एक एकदां हांव विसरतालें सांगपाक. अशें करून न्हू ती स्टोरी जी आसा पळय ती सांगप जालीच ना. मागीर म्हटलें आतां याद जालें आसतना सांगया म्हणून. आतां जस्ट म्हाका न्ही रेडी जाता जाता याद जाली तर म्हटलें सांगया म्हणून. तर इन शॉर्ट सांगता की आमी जे घराक मार्बल घातल्या पळय न्हू
तेजो आमचो एक्चुली मातसो सुद्दां प्लॅन नाशिल्लो. मायंडाक एक विचार सुद्दां येवनाशिल्लो की मार्बल घालया अशें म्हणून. जालें कितें जाणा, जेन्ना आमचें घराचें काम चालू आशिल्लें, जावं आमचो जेन्ना घराचो प्लॅन आशिल्लो पळय न्हू, तेन्ना आमचो प्लॅन ग्रेनायटाचो आशिल्लो. ग्रेनाइट रिमेनिंग सगळे टायल्स घालपाचो आशिल्लो. बट जशें की तुमकां हांवें म्हाज्या लव स्टोरीन सुद्दां सांगलें आनी तुमकां खबर आसा त्या प्रमाणे की लॉकडावन आयलें आनी आमचे हो जो घर बांदपाचो प्लॅन जो आसा पळय तो खूब हाडलो. जशें आमी चिंतलेलें तश्यो कांयश्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय न्हू त्यो पॉसिबल जाले ना. कित्याक लागून की मेन म्हटल्यार खंय भायर सरपाक मेळनाशिल्लें. जे कितें वस्तू जाय कितें जाय तें कांयच मेळनाशिल्लें. ताका लागून हो जेन्ना हुबळी गेल्लो पळय न्हू टायल्स आनी ग्रेनायट हाडपाक, सो तेन्ना म्हण आमचें फायनान्शियल कंडिशन जें आसा पळय तें मातशें हाल्लेलें. ताका लागून आमी डिसायड केल्लें की ग्रेनायट बी कांय नाका, फक्त टायल्स बसोवया. हॉलाक सुद्दां टायल्स बसोवया आनी मागीर मुखार पळोवया. आनी चवथ बी सामकी लागीं पावली न्ही ताका लागून. पण जेन्ना पळय हो गेलो पळय न्ही हुबळी टायल्स म्हण हाडपाक, तेन्ना हेका टायल्स मनाक जाय तसले मेळत ना जाले. जें कितें पसंद पडटालें तें क्वॉन्टिटी मेळनाशिल्लें आनी जेची कितें क्वॉन्टिटी अवेलेबल आशिल्ली पळय न्हू तो हेका पॅटर्न पसंद पडनाशिल्लो. कितें ताका लागून सगळे ग्रीन कलर मारपाक लागले. मागीर न्ही हेणें म्हाका कॉल केलो की ना टायल्स आपल्याक मातशें बी पसंद पडना म्हणून. हांवें कितें म्हणलें तशें जाल्यार तूं ग्रेनायट मेळटा जाल्यार पळय हॉला पुरतीच, मागीर हे टायल्स कशे एडजस्ट करून घालया आमी म्हणून. सो हेणें ओके बी म्हटलें. बट हेका ग्रेनायट बी पसंद पडना जाल्यार ग्रेनायट जें पसंद पडटा बीन ताका मिलता जुलता टायलिंग बी मेळना जाल्यार अशें करून खूब प्रॉब्लम जावपाक लागलो. सो मागीर हेणें म्हाका सांगनासतना मार्बल ऑर्डर केलें. हुबळी न्ही तें आनी क्वॉन्टिटी भरपूर. अख्ख्या घराक हेणें मार्बल ऑर्डर केलें. आमचो मातसो सुद्दां मार्बलाचो प्लॅन नाशिल्लो. केन्ना मार्बलाचें डिस्कशन जावना, केन्ना चिंतू बी ना, कांय बी ना. आनी हो मार्बलाची ऑर्डर दिवन येयली. ऑर्डर दिवन पयशे पे बी केलो आनी नेक्स्ट डे आतां मार्बल येयलो घरा कडेन. पयले दिसा हो ऑर्डर केलो, रातचो येयलो घरा. फूल डे गेलो. हेणें म्हाका सांगूना आनी रातचो मार्बल आयली, लॉरी आयली. ना फुल डे वचूना. रातचे आमी ऑलमोस्ट एक 7-8 फायनल केला थंय मार्बल. आनी नेक्स्ट डे रातचो येयलो न्ही मार्बल. नेक्स्ट डे रातचे नेक्स्ट डे येयलो पूण अख्खो फूल डे गेलो न्ही तो. तुवें म्हाका सांगूना. आनी जेन्ना पळय मार्बल आयलो खाली हेणें म्हाका फोन केलो की ना म्हाका कितें सांगलें ना आपल्यान ग्रेनायट ऑर्डर केलो म्हणून. मार्बल म्हणून सांगून नाशिल्लो. म्हाका म्हणपाक ग्रेनायटा गाडी येयली आमी खाली बीन करता अशें तशें सगळें सांगलें. आनी मागीर नेक्स्ट डे उठून सांगता म्हाका ना आपल्यान ग्रेनायट न्ही मार्बल हाडला म्हणून. तो बी अख्खो घराक. म्हाज्या खातीर इतलें शॉकिंग आशिल्लो. कित्याक लागून बजटाक लागून. मार्बल घातलो ना घातलो हेजो प्रॉब्लम नाशिल्लो. ऑलरेडी आमचें बजट जें आसा पळय तें भरपूर हाडलेलें आनी हेणें तितून मार्बल ऑर्डर करून हाडलोय बीन, पे बी केलें, सगळें जालें. मार्बल बसोवपाक बी डबल टिबल चार्जीस. टायलिंगाच्याहून एक्स्ट्रा चार्जीस ग्रेनायटा पडटा आनी तेज्याहून एक्स्ट्रा चार्जीस मार्बलाक पडटा. सो ताका लागून मागीर आमचें बजट बी जें आसा पळय तें खूब हाडलेलें. ताका लागून हे जे मार्बल घराक घातल्या पळय तें आतां दिसपाक बी बरें, हेल्था बी बरें, सगळ्या वाटेन बरें. पण जे पळय आमकां मार्बलान इतलें हालयल्लें आमचें फायनान्शियल कंडिशन त्या टायमार सदांच याद उरतलें. म्हणून म्हणटा त्या दिसा म्हटलेलें हांवें की मार्बल बसोवपाच्या फाटल्यान व्हडली स्टोरी बीन आसा म्हणून. कित्याक अनएक्सपेक्टेड म्हाज्या खातीर आनी तेज्या खातीर बी ऑलमोस्ट अनएक्सपेक्टेड. तो बी चिंतून वचनाशिल्लो की मार्बल हाडटलो अशें म्हणून. आतां बरें दिसता मार्बल बसयल्या. तें बरें दिसता, क्लीन बी उरतात, इतले बेगीन चिकोल बी जायना, दिसपाक बी बरें आसा, युनीक अशें उरता, प्लस हेल्थाक बी बरें, सगळ्या वाटेन बरें. बट तेन्ना जें हाडलेलें पळय न्हू तेन्ना असलें हालत हाडलें. आतां अशें दिसता की ना तेन्ना बसयलें तें बसोवन पडलें, उरलें आतां लायफ टायम उरलें. आतां ताका आमी खोडोन काडपाना न्ही, उरलें अशें दिसता. बट तेन्ना पळय ती तकली बी पिड्यार जाल्ली पळय न्हू मार्बला लागून, एक यादगार मुवमेंट आसा आमचो न्ही रे. सो ताका लागून त्या दिसा हांवें म्हटलेलें, हेणें म्हटलेलें न्ही की बरें थंड जाता आनी हेल्था बी बरें अशें म्हणून. त्या दिसा हांवें म्हटलेलें सांगता तुमकां एक दिसा म्हणून. पळय ती ही स्टोरी. बट ना आसता थंड आसता आनी हेल्था बी एक्चुली बरें, क्लीन बी उरता, डिसेंट बी दिसता आनी सगळें. आनी असो कलर बी मातसो डिफरंट आसा, ग्रीन कलर न्ही. मोस्टली असलो फ्लोरींग मेळपा मातसो ऑड अशें. देवळां बी बरें मेळटा असलो फ्लोरींग. सो बट आसूं ओके आसा. बट ते टायमाचो मुवमेंट जर याद केलो न्ही सामको खूब हें आसा न्ही सारको. कित्याक खूब कॉस्टली पडलो आमकां मार्बल. आनी तेन्ना कितें आसलेलें लॉकडावन न्ही त्या दिसांनी जी तोंडाक रेट येता ती तेंची रेट. ताका एक अमको MRP जावं एक अमकी तेंचें हें नाशिल्लें की येता ती सांग तुका जाय तूं व्हरतलोच म्हणून खबर आसा न्ही. शॉपवाले बी तशेंच करताले. आमी सकाळीं पळोवन गेल्लो तो हुबळी जेन्ना पावले पळय तेन्ना सकाळीं पळोवन गेलो हो मार्बल. मागीर ना रातची ना गोवन थंयच रिटर्न गेले. खंयच कांयच मेळना जाल्यार कांयच पसंद पडना जालें. कित्याक लागून हो मार्बल एकदां तागे दोळ्यांक गेल्लो तोच उरलो फर्स्ट पळयल्लो तेन्ना.
ऍक्च्युली तो पळोवपाक वचनाशिल्लो तेणे तुका दाखयला जस्ट एक पळय अशें म्हणून हो पसंत पडटालो म्हण तांगे शॉप वाले कितें ते तशेंच सांगता न्ही ग्रेनायट पळयता मार्बल बी एकदां पळय पळोवपाक कितें पडटा अशें म्हणटा ते पण मागीर अशें करून पडटात ते गळे सो ते बरें आसा बरें आसा उरले आमकां त्या टायमार कशें जावता बशें काडून केल्ले म्हणून उरले आतां सो आसूं बट असो एक त्या टायमाचो एक मुवमेंट टर्म गेला अजून याद केलें जाल्यार आतां हांसपा येता तेन्ना कितलें टेन्शन जातालें सो असली आमची स्टोरी सो चलात ह्याच्या वांगडा आयचो व्हिडिओ बी हांगासरूच एंड करता 6:15 पयलीं आमकां वचपाक जाय आतां सो चलात मेळया फाल्यां असोच आनीक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन सांजे 6 वरांचेर तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका चॅनलाचेर जर तर तुमी कोणी नवे आसा चॅनल जर अजून सबस्क्रायब करूना न्ही जाल्यार चॅनल बी म्हजो सबस्क्रायब करात चलात मेळया फाल्यां तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय आनी एक गोश्ट म्हटल्यार आयज भाऊबीज आतां तुमी म्हणटले हांव घरा वचूना तो भयणीगेर वचूं नाका म्हणून तर ह्या सायडीच्यानी म्हटल्यार आतां तेजी भयण बीन आसा पळय भाऊबीज सेलेब्रेट करनात अशें करून आमी कशें घरा कडेन भाऊबीज बी करता तशें हांगासर करनात रक्षाबंधनाकूच दोगांय एकमेका एक्सचेंज करता आनी जालें भाऊबीजेक आसना आतां हांव वचूना कित्याक लागून की हांगासर आयज हें आशिल्लें न्ही पुजा आशिल्ली जेवण आशिल्लें तें सगळें आशिल्लें आनी म्हाजो एक कजन आसा पळय तो ना तो सद्या वेकेशन मोडाचेर आसा सो तो येयलो की वयतलें मागीर सगळें एट अ टायम जाता न्ही अशें म्हणून तो मेरेन बाय बाय